पिताचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. प्रेतीच्या बाबा भयणो, जुआंव आमच्या बाबाक आमचे मदलो देवान आपणाक जाय म्हूण आपणाशी आपोवन व्हेलो. आमचे मदलो ताका काडलो म्हूण आमी दुखी जाल्या, पूण तोच सर्गीचो बाप आमकां उलो करून म्हणटा, खोस सोंसतल्यानो वचोन भोगतल्यानो म्हजेशी यात. हांव तुमकां समाधान करतलों, हांव तुमकां विसव दितलों. तर ह्या आमच्या दुखान ताची घोटाय आमकां मेळूंक, हें दूख क्रिस्ती मोनान आमी सोसूंक आनी त्याच बरोबर आमच्या बाबा खातीर आमी आतां बापाक प्रार्थुया. परमेश्वर म्हाका सोरयता, कांयच म्हाका उणें नासला. परमेश्वर म्हाका सोरयता, कांयच म्हाका उणें नासला. हांवच वेचार तुजी चोरबोणा, तुवें म्हाका विसवून दिताय. तोंड उदका सोरी पावयताय, तोंड उदका सोरी पावयताय. परमेश्वर म्हाका चोरयता, कांयच म्हाका उणें नासला. परमेश्वर म्हाका चोरयता, कांयच म्हाका उणें नासला. सर्वेस्पर तुमचे सवी आसूं. प्रार्थुया सर्वेस्परा, काकलुतीन आमची मागणी आयकून घे. जुआंव तुज्या चाकराच्या आत्म्याक ह्या संवसारांतलो भायर सरूंक तुवें फरमायलय. ताका सर्गीच्या सुखाक पावय आनी तुज्या भक्तांचो सांगाती कर. क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. काकलुतीच्या बापान सोर बुजवणेच्या देवा, तूं सासणीक मोगान आमची जतन करताय आनी मरणाच्या काळोखांतली आमकां जिविताच्या उजवाडांत पावयताय. दुखान सुस्कारतेल्या तुज्या चाकरांचेर तुजी दिश्ट घाल म्हूण आमी कालतेपणी प्रार्थाव. सर्वेस्परा, जा तूं आमचो आसरो आनी बळ आनी ह्या दुखाच्या काळोखान विलापांत जावन तुज्या मुखामळाच्या उजवाडाक आनी शांतीक आमकां उबार. तुज्या पुतान आमच्या सुमयान आपूण मरून आमच्या मरणाचो नाश केलो आनी पुनर्जीवन जावन नवें जिवीत आमकां दिलें. देखून आमी ताचे सरशी दावोशी कर आनी ह्या विनाशी जिविता उपरांत आमच्या दोळ्यांतली सोर दुखां पसून वेतेलींतूय आमच्या बाबा कडेन आमकां एकवटाय. क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. Page 21.
बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी Amen. सर्वेस्पर तुमचे सोबी असो. तुमचे सोबे असो. प्रितीच्या बाबा बहिणो, जुआंव आमचो भाव ह्या संवसारात अंतरला आनी ताका निमाणो आदेवस करूंक ह्या देव मंदिरांत आमी एकठांय जाल्या. देवाक ताच्या जिविता पासत दिनवासी या आनीक ताच्या मरणा वरवीं ताणें ताका आपोवणें केलां आपणा सोशी येवंक. देवान सोड ताची पातकां भोगसून ताका सासणाचें सूख फावो करूंक मागतना ताच्या मरणा वरवीं ताच्या कुटुंबाक दूख जालां. देवान हें दूख हें आमच्या बाबाच्या कुटुंबान बाबार्थान बोरभाशान सोसून घेवंक तांचे पासत खेरीत भाशेन आमी मागुया. आनी हे पवित्र रितीन फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां ओळखून घेवया. हांव पातकी सोडटा देवा आनी तुमकां भाव भयणो, म्हजो गुन्यांव सारून सांगता. मरणाच्या तोंडानुसार वायट सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या प्रसंगाचेर सदांच सांगपाक मागे सगळे देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोर पदवेदार देव आमचे काकूत करूं आनी आमचे पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. प्रार्थुया. सोर पदवेदार देवा आमच्या बापा, तुजो पूत मेलो आनी मरणांतलो पुनः जिवन जालो म्हूण भावार्थान आमी ओळखून घेता. ताचे सवे मरून गेल्ल्या जुआंव आमच्या बाबाक ताचे वरवीं संतोशान पुनः जिवन जावंक फावो कर म्हूण आमी तुजे लागीं मागता. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्मेच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. सुटकेच्या पुस्तका वेले वाचप. त्या दिसांनी देव ही सगळीं उतरां उलयलो. ताणें म्हणलें, हांव सर्वेस्पर तुमचो देव. हांवें तुमकां इजिप्त देशांतली गुलामपणाच्या ठिकाणांतली भायर काडली. म्हजे भायर तुमकां आनीक देव आसचें ना. मूर्ती करूं नाकात. वो वयर मोलबार वो सोगला प्रितुमीचे वो प्रितुमी पोंदल्यान उदकांनी आसात त्या कसल्याच वस्तूच्यो मूर्ती करूं नाकात. आनी तांचे मुखार सासणांगी पडून ताका बसूं नाकात. कित्याक हांव सर्वेस्पर प्रेमाचो देव आनी म्हजो द्वेस करतल्यांताय बापाच्या गुन्यांवांक, भुरग्यांक, नातवांक आनी पोतवांक त्रास लायता. पूण म्हजो मोग करतल्यांक आनी म्हज्यो आज्ञा सांबाळटल्यांक माप नासतली काकूट दाखयता. सर्वेस्परा तुमच्या देवाचें नांव साप सुबें घेता त्या मनशाक त्रास जायनासतना
रावचो ना. सोनवाराचो उगडास करात आनी तो देवाक भेटोवन सांबाळात. 6 दीस तुमी घास घेयात आनी वावर करात, पूण 7वो दीस सर्वेश्वराक तुमच्या देवाक भेटयलोलो सोनवार जावचो. त्या दिसाक तुमी कसलोच वावर करचो न्हय. तुमी तुमच्या पुतांदवांनी, तुमच्या चाकरांनी आनी चाकोनींनी व तुमच्या जनावरांनी आनी तुमच्या घरान विराट घेतल्यांनी विदेशांनी, कारण 6 दिसां भितर सर्वेश्वरान रचलो स्वर्ग आनी संवसार आनी दर्या आनी तातूंत आसा तितल्योय, पूण 7व्या दिसा ताणें विसव घेतलो. ह्याच खातीर सर्वेश्वरान सोनवाराचेर आशिर्वाद घाला आनी तो पवित्र करून दवरला. सर्वेश्वरा, तुमच्या देवान तुमकां दिल्ल्या देशान लांब हांव तुमी भोगच्यात. तुमच्या आवय बापायक मान दियात. जिवेशी मारूं नाकात, अर्दुवार करूं नाकात, चोरूं नाकात, तुमच्या पेल्याचेर लुटीक गवाय दिवं नाकात, तुमच्या पेल्याच्या घराची आशा दवरूं नाकात, तुमच्या पेल्याचेर बायलेची व तांच्या चाकरांची व चाकोनीची व तांच्या बैलांची व तांच्या गाडवांची व खंयच्याय तांच्या वस्तूंची आशा दवरूं नाकात. देवाचें उतोरे. Number 825. सर्वेस्पर तुमचे सोबी आसूं. मातेवा पोरमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें, भोगतोल्याची बोपार समजून घेयात. राजाचें उतर आयकता आनी तें समजना तो वाटेर भोंकलोल्या बिया सारको. देंवचार येवन ताच्या काळजांत भोंकलोलें तें काडून व्हरता. खोडपी जमनीर पडलोलें बी
उतर आयकता आनी रोखडोच तें कुरपेन मानून घेता तो मनीस, पूण ताका आपणा भितर पाळनात आनी तो थोडोच वेळ थीर उरता. ह्या उतराक लागून खास वो दुमाळो येना फुडें ताचो विस्वास रोखडोच हालता. कांट्यांनी बोंकलोलें बी उतर आयकता तो मनीस, पूण ह्या संवसाराच्यो दास्ती आनी गिरेस्कायेची भूल उतर दामून दवरतात आनी ताका पीक जायना. पोरे जमनीर बोंकलां तें उतर आयकता आनी समजता तो मनीस. तो पीक दिता, एकाक 100, दुसऱ्याक 60 आनी तिसऱ्याक 30. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें मोगाळ बाबा भयणो, हो सांजेचो वेळ देवान आमकां काय बरो हो दीस फावो केलो. जेन्ना सुर्याची किरणां संवसाराचेर पडटा तेन्ना बाबा भयणो आख्खो संवसार एके भाशेन जिवो जाता. बरेपण दिसून येता, सुकणी शेवणी रोडूंक लागतात. संवसार कितलो सोबीत सुंदर आसा हें आमकां सुर्या उदेता तेन्ना गमून येता. आनी हो सुर्या उदेत रावता, 2 पार जाता आनी मागीर सांज जाता. आनी मागीर हे पृथ्वीचे दोतोरेचेर काळोख येता. पूण हो संवसार रावता, नव्यान हो सुर्या उदेतलो आनी हो काळोख नपयत जातलो म्हणून. प्रितीच्या बाबा भयणो, आमचें जिवितूय तसलेंच ह्या सुर्या परी. जेन्ना एक मनीस संवसारांत जल्माक येता तेन्ना सगळीच खुशालकाय. आवय बापूय खुशाल जातात, शेजार सामारी सोयरी दायरी खुशाल जातात, कित्याक एक मनीस जल्माक आयला देखून. हो मनीस मागीर वाडत रावता, वाडटा आनी मागीर सवकास हो मनीस जाणटो जाता आनी मागीर मरण येता. बाबा भयणो, जुवां आमच्या बाबाच्या जिवितांत तशेंच जालें. एका कुटुंबांत तो जल्माक आयलो, ताच्या जल्मा वरवीं ताची आवय बापूय सोयरी दायरी घरचीं सगळीं संतोशान भरली. तो वाडलो, लग्न जालो, एक नवो कुटुंब ताणें घडलो, ताका भुरगीं बाळां जालीं. तो उत्तर पिरायेर पावलो आनी आतां तो संपला. बाबा भयणो, ह्या ताच्या मरणा वरवीं जे परी ताच्या जल्मा वरवीं खुशालकाय ताच्या कुटुंबाक आयलोली, ताच्या मरणा वरवीं दूख भितर सरला. पूण बाबा भयणो, जरूय हें दूख आमी काळोखाक सर करूंक जाता, पूण हो काळोख सदांकाल उरोना. नव्यान सुर्याची किरणां येवन हो काळोख नपयत जाता. मरणांतल्यान आमचें जिवीत संपना, पूण तें बदलता. मनीस नव्यान जीवन जाता, नव्या जिविताक उठटा. आनी हो जावन आसा बाबा भयणो आमकां परवाचो, हो जावन आसा आमचो भावार्थ. कित्याक जेजूचेर आमी भावार्थ विस्वास ठेवता. जेजू मेलो आनी पुनर्जीवन जाला. जेजू सासणाक जिवो आसा. नव्यान ताच्या जिवितांत काळोख येना, नव्यान ताच्या जिवितांत मरण येना. आनी जुवांव आमच्या भावान
जेजूचेर भावाट विस्वास ठेवलो. जेजू ताचो देव, जेजू ताचो सोमी म्हूण ताणें ओळखून घेतलो. आनी वर्सांच्या वर्सां बाबा भयणो दुबाव मेरेन ताणें जेजूच्या पुनर्जीवनपणाची परब संभ्रमली. आनी हेच पुनर्जीवनपण जेजू ताका आतां पासयता. ह्या संवसारांत तो जियेतना दुबाव मेरेन देवाच्या आज्ञा प्रमाणे जियोंक तो बाबुरलो. हाचे पयले वाचो देव आपले पोरचेक आपल्यो आज्ञा दिता आनी त्यो पाळूंक तांकां आपयता. जो आमचो भाव ह्यो आज्ञा पाळूंक बाबुरलो आनी जे परी जेजून जमणीची खबर सांगून ताचो ओठ दिलो. बरी मनशांची देवाचे उतर पाळटात ती जावन आसा बरी जमीन आनी जायते पीक दितात अशें तो सांगता. तेच परी बाबा भयणो जुवांव आमचो भाव हे बरी जमणे भाशेन जावंक बाबुरलो. देवाच्या उतराक सुबाक पीक आपल्या बऱ्या जिविता वरवीं, बऱ्या उतरा वरवीं, बऱ्या गोडण्या वरवीं तो दिवंक बाबुरलो. देखून बाबा भयणो ताका आमी सासणाचें इनाम मागुया. दुबाव मेरेन ताच्या जिवितान तळपांय आसली, ताच्या जिवितान कांटे फुटेय आसले. दुबाव मेरेन केन्ना केन्ना ताचें जिवीत ते रस्त्या सारके जमनीचें जालें. देवान ताका भोगसूंक ताचे पासत मागुया. आनी बाबा भयणो आयज ताका आद्योस करूंक आनी ताचे पासत मागूंक आमी हांगासर एकठांय जालेली आसतना ताच्या जिविताचें बरें जें कितें आसा तें आमच्या जिविताक आमी घेवया. बाबा भयणो हो खीण, हो वेळ ताच्या कुटुंबाक, ताच्या घरकान्नीक, ताच्या भुरग्यांक खूब दुखाचो. ह्या दिसांनी आमी जाणो बाबा भयणो कितलो पावस पडटा. आतां तरी मातशें उजवाड आसा. हरशीं कितलो काळोख जाता. कित्याक वयल्यान कुपां दिसाचो पासून काळोख कसो जाता. कित्याक वयल्यान अंत्रोळार कुपां आसात. पावसाची कुपां, ही काळी कुपां, ही काळी कुपां बाबा भयणो सदांकाळ तशींच उरोनात. ही पयस वेतात. आतां सुखो जाला. अशेंच बाबा भयणो ही आमच्या बाबा भयणाच्याय जिवितान चोरूय मरणा वरवीं काळी कुपां उतरासल्यात. पूण देव तांकां दिलाय दितलो, घोटाय दितलो. तांचे पासत मागुया. तांणी हें मरण एक दूख अशें न्हय पूण एक भरवसो कसो पुनर्जीवनपणाच्या भरवशान तांणी हें मरण घेवंक तांचे पासत आमी मागुया. आनी आमी सगल्यांनी देवाच्या उतरा प्रमाणे आमचें जिवीत जिवून आमी बरी जमीन कशी जावूंक आनी देवाच्या उतराक आमच्या उतरांनी आनी गोडण्यांनी जायतें पीक दिवंक मुंडेसोऱ्याच्या रुपान हाजी जातल्या त्याच सोम्या लागीं, त्याच गवळ्या लागीं मागुया. मोच्या बाबा भयणो ही आमचें बलिदान
सोर पदवीदार देव बापाक मानता तसली जावन मागत. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनात आनी मोहिमे आमच्या नाके बघून सोबीच्या आदावाक सोबीस पोळ बांधून घेऊ. सर्वेस्पर आमच्या कोणबड्या बापा तुझ्या पुता जुवाचे सोडबणे पासत आमी तुका हे बलिदान समर्पिता. जेजूक आपलो सोडबुंडार म्हूण ताणें ह्या संवसारांत मानून घेतलो. तोड तो ताका दोयाळ मुन्सिपिदार कसो आतां मेळूं म्हूण नम्रतायेन आमी तुजे लागीं मागता. त्याच क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोंपें आसूं. तुमचे सोबे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराक उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पदवीधरान शासनाचे देवा सोर काळयान सोडताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तोच संवसाराचें तारण मनशा कुळाचें जिवीत मेल्ल्यांचें पुनर्जीवनपण ताचे उद्देशीं देवदूत तुका परदिपाट करतात आनी तुजे मुखार शासनाच्या शासनाक संतोषतात. तांचे सांगाती आमचे ताळे मेळून निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. बापा खरोच तूं पवित्रतून सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले कुशीन कोस्ट मरण सोसून वेचे आदीं ताणें उदक घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर खंयची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काळज घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी समेस्त घेयात आनी हातने पियेयात. ही म्हज्या रगताची काळज नवी आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकांचे भक्षणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता.
आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल तुका समर्पित हांव तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमकां दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सोरेस्परा आख्खे पृथ्वीचे विस्तारलोले तुझे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगिवन बापा फिलिप नेरी आमच्या गौली बापा आनी सगळ्या यात्रिकी वर्गा बरोबर तिका प्रितीमोगान वाडय. सर्वेस्परा तुझ्या चाकरा जुआवांची काकलूत कर. ताका ह्या संवसारांतलो तुवें आपोवन व्हेलो. जसो पवित्र स्नाना वरवीं जेजू बरोबर तो मेलो तसोच ताचे बरोबर तो पुनर्जिवंत जावं. पुनर्जिवंतपणाचो भरवंसो धरून मेल्यान ते आमच्या बाबा भयणीची काकलूत कर. तांकां तुजी शागोतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें परसोडीत मुखामोळ पळोवंक बाबा कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाचे माये सांगाती बागेन सुसे तिचो पोती बागेन 2 दुतां आनी सोर काडी तुका मानवल्यात ते सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. ह्या जेजू वरवीं ह्या जेजू सांगाता ह्या जेजू ताई पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवीदार बापा सोर बोंदोर आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक आमेन. तूं आमच्या बाबाक सासणाचें सूख आनी ताच्या कुटुंबाक हिलाय घोटाय बुजवण मागून जेजून शिकयल्ले मागणे बरोबर म्हणुया. आमच्या बाबा स्वर्गीय तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज्य येवं तुझी कशी स्वर्गात जाता तशी संवसारात जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताणें पडूंक दिवं नाका पुरवायतांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सबोसकाय आमकां दी. सर्गेच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदाराक जेजू क्रिस्ताचे येण्याक आमी बरो भाशेन उद्रेकता. तर आमकां तुज्या उदार काकुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. पृथ्वी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमण तुका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तुजो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणाक. आमेन. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सगळें आसूं. तुमचे सवय आसूं. एकामेकाक शांती दिया. O Jezu मेलो आनी पुनर्जीवन जाला. हेच पुनर्जीवनपण तूं आमच्या बाबाक तपासयता. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती
शेळीच्या जेवणाक आपयल्यान ती सोपली आमी सुभागी Sumiłam mości widocznie maka pałana, produczeka cudran maka boleki miotuli. Number D6. आमचे वाटेचें जेवण जागूंक तुवें दिलें तर ह्या पवित्र जेवणांत तुवें पोसलोल्या आमच्या भावाक जुवांक सासणाच्या जेवणांत आतां बसय म्हूण आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी Amen. मेल्ले कुडीक मातयेक लावचो कायदो पावाट्याचे चाली पोरमणे पाळटना दोनया देवाक विस्वासान रातुया ह्या आमच्या भावाची आमी मातयेक लायता ती विनाशी कूड सर्वेस्पर भक्तांच्या वर्गांत पुनर्जिवनपणांत अविनाशी करूं आनी ताचो आत्मो भागिवंताच्या जोम्यांत मेळोव अशें मरणाच्या जळांतलो आनी पातकांच्या फासांतलो सुटोन बापा लागीं राजी जावन ओऱ्या गोवळ्याच्या खांदार सासणीक रायाच्या परिवारान
निरंतरी वैभव आणि भागीवंताचो सांगात ताका फावो जावं. शासनाचो विसव सर्वेस्परा ताका लाभोय. आनी निरंतरी प्रकाश ताचे फांकोय. भोव दयाळ बापा, आमच्या बाबाचो आत्मो आमी तुज्या आदीन पडटा. जेजूताय मेल्ल्या सगळ्यां बरोबर निमाण्या दिसा जेजू सांगता पुनर्जिवन तो जातलो म्हूण तीर बोरवाशान पाती येता. ह्या विनाशी जिवितान तुज्या चाकराक सोबार देण्यांनी तुवें बोल्लोय. अशें तुज्या उदार मोनाची आनी क्रिस्ताताय भक्तांच्या एकवटाची खुणा आमकां दिली. देखून आमी तुका दिन वाचता. सर्वेस्पर आमचे प्रार्थन तुका कृतीन मानून घे. तुज्या चाकराक स्वर्गीची दारां उगड आनी आमी ह्या संवसारांत अजून आसां ती भावार्थाच्या उतरांनी एकामेकाक बुजवण दिवची कर. अशें जेजू सभेन पावून तुज्या सांगातांनी आमच्या बाबा बरोबर आमी सगळीं सदांकाल जियो. क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. देवदूत तुका वैकुंठान घेवन व्हरू. तुज्या येण्या वेली लोक साक्षी तुका स्वागत करूं आनी सर्गीच्या जेरुसलेम शारांत व्हरून पावूं. आमच्या बाबाक ह्या जिवितांतलो आपणा चडशी देवान आपयलो देखून मातयेची केल्ली ताची कूड आमी मातयेक लायता. पूण मेल्ल्यांतलो प्रथम जीवन जाल्लो जेजू आमची विनाशी कूड आपले कुडी सारकी अविनाशी करतलो देखून आमच्या बाबाक
सोमियाच्या आधीन करूया. सोमी आपले शांतीन ताका वेंगोव आनी निमाण्या दिसा ताची कूड पुनर्जीवन करूं. आमच्या भावा पासत आमच्या सोमिया जेजू क्रिस्ता लागीं आमी प्रार्थुया. ताणें म्हणलें, हांव पुनर्जीवनपण आनी जिवीत. म्हाका सोत मानता तो मरत जाल्यारूय जियेतलो आनी म्हजे ताईं जियेता आनी म्हाका सोत मानता तो सासणाक मरचो ना. लाजाराच्या फोंडार तूं रडलोय सोमिया, आमची दुकां पुसून काड. तुवें मेल्ल्यांक जिवंत केले, आमच्या भावाक सासणाक जिवीत दी. आपले पाप रडलोल्या चोराक तुवें सोर्ग बसयलोय, आमच्या भावाक तुज्या राज्यांत घे. आमच्या भावाक पवित्र स्नाना वरवीं नितळ केलोय आनी पवित्र तेलान ताचेर मोर मारली. तुज्या भागिवंताच्या जोम्यान ताका एकठांय. आमच्या भावाक तुज्या कुडी रोगताच्या पवित्र जेवणान पोसलोय. ताका सासणीक तुज्या सर्गीच्या जेवणाक बसोय. आमच्या भावाच्या मरणा वरवीं आमी दुखेस्त जाल्या. भावार्थाचे बुजवणेन आनी सासणीक जिविताच्या बोरवाशान आमकां धीर दी. जेजून शिकयल्लें मागणें बरोबर म्हणुया. आमच्या बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी स्वर्गा जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपडो आयज आमकां आनी आमी आमची चुकां दोक्षता अशी आमची प्रार्थना मुगोस आनी आमकां ताणेन करून दिनाका पूण वायटांतली आमकां सर्वेस्परा आमी तुजे लागीं प्रार्थाव. तुज्या मेल्ल्या चाकराची काकलूत कर. आपल्या करण्याची शिक्षा ताका दिवं नाका, कित्याक तुजी कुशी पाळूंक ताका मन आसलें. खऱ्या भावार्थान हांगा ताका भावार्थ्यांत एकवट आयलो, तेच परी तुजे काकलुतीन स्वर्गी देवदूताच्या वरान ताका स्वागत मेळूं. क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं सासणाचो विसव सर्वेस्परा ताका लाभोय. दयाळ बापा तुज्या पुता तुज्या गोपान बाळगून दवर. जेजू वांगडा तुजे वेंगेन दयाळपणान सोकेस तूं कर. हे कोड आमी मातेक लायता जोडटे दिसा ही कोरची बी पुनर्जीवन. जेजू बरी तुजे मोहिमेन बोर जोडून दी. हे कोड आमी मातेक लायता जोडटे दिसा ती कोरची बी पुनर्जीवन. जेजू बरी तुजे मोहिमेन बोर जोडून दी.